to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान जाणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोंबयां व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूं येता. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्माचा संस्कार घेतला आहे त्यांनीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा का संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए. जेजू आमचे काळजान आसा तर आमी दोळे धांपया आनी दोळे धांपले म्हणटोच आमी जेजूक जो आमचे भितर आसा आमच्या काळजांत आसा कुडींत आसा आमच्या मनांत आनी ओतम्यांत तो जियेता ताका एकवटून वो वेळ साधतना आमी जशे भशेन बागेवन फ्रांसीस शेवेरान आपलें जिवीत सगळेंच ताका समोर दिलें
त्याच प्रमाणे आमी आतां ताच्या उतरांनी सगळें आमचें भितरलें आसा तितलें ताका ओपून दिवया. ताणेंच आमचो वापर करचो म्हणून ह्या हेतून सगळें आमी ताका दिवया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजी कृपा आनी तुजो मोग दी, इतलेंच म्हाका पुरो. Lord, with your presence within me, and as I keep becoming more present to you who are dwelling inside of me, may my body, my mind and spirit be focused on your presence within me, just as it happened to Saint Francis Xavier. It was because of this inner surrender to you that you were able to use him in all your works through him. May we also, as we go back home, get renewed in our relationship with you, which is our faith experience. And in those words that he surrendered, St. Francis Xavier did, may we also have that same total surrender to you internally. Take, O Lord, and receive all my liberty, my memory, my understanding, my entire will, all that I have and possess. You have given all to me. To you, O Lord, I return it. All is yours. Dispose of it wholly according to your will. Only give me your love and your grace, for that is sufficient for me. Amen. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, बैगोंत फ्रांस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उसो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमचे काळजांनी पेटोय. ताचे असले उरवेंत दर परगटणार आनी वीरभोग आमचे मदें उसय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपणेक सोबतात असलें आमचें जिवीत मानून विस्वाशी वावरड्याक तुवें बासायलें ती इनाम सोडूंक पावूंक आनी उरीक करून जेन्ना आज तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयल्लो दीस आमी पाळटाव, आमच्या तरणाट्यांक राख आनी सांबाळ, सगळे बेसांवनी भर जेजू सारकिले, सांफ्रांस शावेरा सारकिले आमचे तरणाटे बावडत्यान मागण्यान आनी देवाक सोबतात असले जिवितान भरलेले तांकां कर म्हणून आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबीं आसूं. तुमचे सोबें आसूं. आनी सपूदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बसूया. म्हज्या उपरांत म्हणात. Bagion Francis Xaviera, Jesuच्या मोगान तुझें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी तुजो जीव जरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान कूड लेगून कुसुम दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन शांती पावय म्हणून आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. भावनेन बुणिदो बावडतान बोललेले सासणे जिविताक वावुरतेले
आनी हे भाशेन एक समाज नवो करतले मनीस जावंक तेच क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचें वडो उपकार.